प्रितीच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत आमकां सगल्यांक दर एक मनशाक व्हड मान जावपाची, मान मेळपाची गिरेस्त व्हड जावपाची खोशी आसता आनी सगल्यांच्या भितर आसताच ती. आनी आयज आमी पळयता हे शीस, जेजूचे शीस जे जेजू तांकां शिकोवन दिता की तो कसलो मसाया तो, ताका धरून वतले, ताका जेशी मारतले आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनून जिवन जातलो. ते शिकवण मानून घेवंक तांकां ती समजूंक येना, पूण ते जेजू लागीं विचारूंक भियेतात. पूण आपणा भितरूच ते पयलो कोण व्हड कोण ते तांच्या मदेंच ते विवाद करतात, तांकां तें पडोवन गेलोलें आसा. आनी ताकाच लागून जेजू तांकां एक बरी शिकवण दिता. आयज जेजू आमकांय हे शिसांक सांगता तेन्ना आमकांय सांगता की आमी कितें जावंक जाय ती. आमकांय तो आयज सेवे चाकरेची मनशां जावंक आपयता, आमकांय तो चाकर जावंक आपयता. आनी ताकाच लागून तो एक भुरग्यांचें उदाहरण दिता आनी सांगता की आमी भुरग्यां भशेन जावंक जाय. आनी आमी थोडे भुरग्यांचे गुणाचेर नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येता की भुरगें जावन आसा एक काल्तिकायाची निशाणी. एक कालतेपण त्या एक भुरग्यां मदें आसता. कित्याक एक भुरगें धाकटुलें तें सदांच आपलें मान वयर काडून दुसऱ्याक पळयता. दुसरें म्हणल्यार भुरगें म्हणल्यार भरवशाचें एक सिंबल जावंक येता. कित्याक ती आपलो आख्खें दुसऱ्याच्या आदाराचेर तें पळयता, दुसऱ्यांचेर तो भरवसो दवरता. ते जाणा आपणा लागीं जायना देखून आपूण दुसऱ्याच्या आपल्या आवय बापायचेर तें आदार दवरता. आनी ताकाच लागून मोगाच्या वयन एक भुरग्या भशेन आमकां जावंक आपयता. दुसरें म्हणल्यार दुसऱ्यांक मान दिवप, दुसऱ्यांक मान दिवप आनी आवय बाबा चडशे वडिलांक मान दिवप, असले आमी गूण भुरग्यां भितर पळयता. आनी हेच जेजू आयज हे आपल्या शिसांक मदें मागता. आनी हें आपल्या भितर जे तांचे भितर तें व्हडपण आसा, जें गर्व आसा तें काडून उडोवंक, एक कालतोच चाकर जावंक तो आपयता. आनी तेंच आमच्या सुम्या जेजूनय केलें. तो एक देव, आमचो व्हड देव तो, सुमी तो. आनी तो आमचे पासत हे संवसारांत कालतो जावन, एक मनीस कसो जावन, एक चाकर कसो जावन तो आयलो. आनी ताणें आपल्या जिवितांतल्यान आमकां सगळें दाखयलें. आयज आमकांय तेच भाशेन आपल्याच्याच पावलांनी चलूंक तो आपयता. आनी आमकां एक कालत्या चाकरा भशेन जिवंक, एक दुसऱ्यांक सेवे चाकरेची मनशां जावंक तो आमकां आमंत्रण दिता. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या वेस्पाचेर नियाळ करता आसतना आमचेंय मागणें आयज आमी देवा लागीं व्हरुया आनी ताचे लागीं तीच कृपा मागुया, तीच घोटाय मागुया. जशें आपले जेजून आपले भशेन आपूण चाकर कसो जालो, तेच भाशेन आमी जेजू भशेन चाकर जावन दुसऱ्यांक आदाराची मनशां जावंक, दुसऱ्यांक मान दिवपाची मनशां जावंक, आमकांच फाट करून दुसऱ्यांक सेवे चाकरेची मनशां जावंक, आमी असली मनशां जावंक देवा लागीं हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.